ही भारतभूंय कविता अपर्णा गारुडी हाणें बरयल्या। ही कविता भारतांतल्या लोकांक एकवटान आनी मोगान रावपाचो संदेश दिता। पयल्या कडव्यांत कवी म्हणटा, आमी भारताची भुरगीं आसात आनी आमकां भारताचो एक नवो आनी बळकट फुडार घडोवपाचो आसा। उदरगतीची पावलां मारून म्हळ्यार फुडें वचून आमी सगळ्यांनी मेळून एकचाराचें गीत गावया। दुसऱ्या कडव्यान कवी म्हणटा, भारत देशांत जरी वेगवेगळे जात, धर्म, भास आनी प्रांत आसले तरी सगळ्यांनी एकठांय रावप गरजेचें आसा। हांगा कोणूच कोणाक परको ना, सगळे आमी भारताचे आसात। जात, धर्म, भेदभावाच्यो वण्टी आमी मोडून एक नवो भारत घडोवपाक जाय। तिसऱ्या कडव्यान कवी म्हणटा, हांगा कोण इश्ट, कोण दुस्मान, कोण हिंदू, कोण मुसलमान, कोण गिरेस्त, कोण गरीब असो जो भेद आसा तो आमी विसरुया आनी मनशाच्या काळजांत जो देव आसा ताका आतां वळखुया, जागोवया आनी एकामेकाक मदत करून आमी माणुसकी ची जबाबदारी घेवया। आतां थोडें भितर सांगपाचें म्हटल्यार हे कवितेन भारतांतल्या सगळ्या लोकांक जाती धर्माचे आनी हेर भेद विसरून एकवटान रावन देशाची प्रगती करपाची प्रेरणा हांगा दिल्या। आतां आमी कविता चालीन म्हणुया।